आयज गोवा गव्हर्मेंटाचो जो कॅम्पेन तेंच्यांनी हे केल्लो कॅम्पेन तेंच्यांनी अनावन्स केल्लो तेज्या अंतर्गत ते आयज विकसीत भारत विकसीत गोवा हें लोकां फुड्यान म्हणून येयल्ले आनी जो आमचो पंचायत आहा बांदोडा पंचायत आहा थंय ते येयल्ले. जेन्ना आमकां मॅसेज येयली न्यूजपेपराचेर वाचलें तेन्ना टीम ऑफ आरजी थंय पावले. सगळे जाणां मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मेंबर आशिल्ले ते थंय पावले आनी तेंचो जेन्ना जो स्टार्ट जालो तेन्ना ढवळीकर उलयतना म्हणपाक लागलो की ते आरजी भुरगे कित्याक कितें क्वेशन करचे ना, तेंच्यांनी करचे न्ही क्वेशन. आनी उलयता म्हणपाक लागलो की जे तुमचे क्वेशन आसतले ते तुमचो ठरावीक सरपंच आसा ठरावो सरपंच आसा तो मांडटलो आनी जर आनी एक्स्ट्रा क्वेशन आसा जाल्यार व्हिडिओ मार्फत ते तुमी मांडपाचे म्हणून. आमी सगळो तेंचो हो थंडकायेन एटेंड केलो आनी जेन्ना आमचे जे क्वेशन खंयचेच येवना तेन्ना आमी जो PI साहेब आशिल्लो लोटलीकर साहेब ताका रिक्वेस्ट केलें की व्हिडिओ आसा ताका आमचे क्वेशन दियात म्हणून. लोटलीकर साहेबान आपलो एक कलीग कोण तरी धाडलो थंय आनी रिक्वेस्ट केलो की ताका आमचे क्वेशन थोडे आसा तेंच्यांनी सगळे घेवन येयला ते मांडचे म्हणून. थंयच्यान आमकां परत रिप्लाय येयलो की आपूण हे क्वेशन घेवपाक शकना. व्हिडिओ मार्फत आमकां रिप्लाय येयलो की आपूण हे क्वेशन घेवपाक शकना. हे क्वेशन आसा ते तुमच्या सरपंचाक तुमी सांगात म्हणून. सरपंचाचो नंबर म्हाजे कडेन आशिल्लो. हांवें जो सरपंच आसा पयलींचो एक्स पंच आसा आनी एक्स सरपंच हेचो घोव आसा तेजे कडल्यान नंबर घेतलो. जो आमचो विलेज पंचायतीचो सरपंच आसा तेजो नंबर घेतलो आनी कॉल केलो. 2 कॉल तेणें एटेंड करुना. थर्ड कॉल तेणें एटेंड केलो आनी हांवें ताका सांगलें की म्हाजे क्वेशन आसा ते तुका सांगपाक जाय, तूं मातसो विश्वजिताक आनी सुदीन ढवळीकराक राव म्हणून. तेन्ना तेणें तो फोन कट केलो. थंय हो फोन जेन्ना कट केलो आनी तेंच्यांनी फोटो ऑपाक सगळ्यांक आपयले अनावन्स केलें तेन्ना हांव तो मदीं एक पॅसेज आशिल्ली थंय गेलें आनी रिक्वेस्ट केली ताका मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केली. विश्वजीत जो आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आशिल्लो आनी रिक्वेस्ट करतना पोलायटली रिक्वेस्ट केली ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन एक क्वेशन आसा म्हणून. तेन्नाच आमचो ठरावो आमदार बाब सुदीन ढवळीकर हो आयज आमच्या बहुजन समाजाची पार्टीचें घट्टण केलां. तो थंयच्यान वयर उबे रावन सांगता जे बहुजन समाज पार्टीक तेणें आयज काबार करून उडयला तो वयर उबो रावन सांगता एका थंयसर वरा करून. आनी पुलीस फोर्स येयलो सगळो आनी म्हाका थंयच्यान उबारून व्हेलो. आनी भायर आमचें डिस्कशन जातालें बरे तरेन डिस्कशन जातालें. सायबा कडेन हांव उलयतालो की आमचे सिंपल क्वेशन आशिल्ले जे RTIs कितें आशिल्ले ते सगळे सायबाक दाखयले हांवें. मागीर सायब म्हणपालो तुमचे जे क्वेशन आसा ते मामलेदारा कडेन रेज करुया. हांवें सायबाक इतकें म्हणलें की मामलेदारा कडेन आमी एवरी टायम वयता पूण आयज हांगा हे येयल्लो मिनिस्टर येयल्लो आनी तेजे रिलेटेड सगळे क्वेशन आशिल्ले पॉयंटेड क्वेशन आशिल्ले त्या लागून हांगा जमलेले आमी. पण सायब म्हणपालो आतां आनी कांय ऑप्शन ना न्ही तूं जाणा न्ही म्हणपालो. हे सगळे सायबान बरें समजयलें तेंचे तरेन तांकां प्रयत्न केलो आनी थंडकायेन सगळें चलतालें. आमचो मामलेदार आशिल्लो तो थंय म्हाजे फुड्यान उबो रावलो आनी रिस्पेक्टान बरे तरेन थंडकायेन सगळें आयकतालो. तेन्नाच जो MLA सुदीन ढवळीकर जेणें आयज ही आमची बहुजन समाज पार्टी बहुजनाची पार्टी काबार करून दवरलेलो आसा, ताका धांवणेक मारून दवरलेलो आसा, तो थंयच्यान धमकी दिता गळ्याक धरतलो म्हणून. ती बी धमकी कोणाक? बहुजन समाजाच्या मनशाक, बहुजनाच्या मनशाक, बारीक समाजाच्या मनशाक तो धमकी दिता. तुका गळो कापता गळो धर आवडीता म्हणून आनी फूल एक्शन फूल व्हिडिओ रिकॉर्डेड आसा. फूल व्हिडिओ आतां एटॅच केला आमी तो पोलीस स्टेशनार. हें करून दवरता म्हणून तुका काय आनी आंगार येता. आयज प्रत्येकाक कळपाक जाय की हेंच्यांनी कशे तरेन आमची जे गोंयकार आसा ते कशे तरेन सोंपयले आसा. बारीक समाजाक कशे तरेन हेंच्यांनी काबार केल्ले आसा. कशे तरेन आयज हे डायरेक्टली ओपनली डेमोक्रेटीक कंट्रीन हे आमच्या आंगार येता. आयज तो म्हाज्या आंगार येयलो फाल्यां सकाळीं आनी कोणाच्या आंगार येवपाक शकता. फाटले फावटी इन्सिडंटूय खुबशे घडले जेन्ना तेणें कितकेशे इंजिनियरांक काबार करून उडयले, कितकेशे गव्हर्मेंट सर्वंटाक काबार करून उडयले. आयज ते खूब जाणां डिप्रेशनान आसा. थोडे जाणां एक्सपायर्ड सुद्दां जाले ते डिप्रेशनान. खूब जाणां आसा म्हळ्यार हेंच्यांनी आपली फॅमिली पुरती जी पार्टी दवरल्या ती खंय तरी आमकां हेंच्यांनी काबार करपाक लागून ही तयार करून दवरल्या. आयज तांकां मोन मारलेलो आसा आनी क्वेशन सिंपल आशिल्लो आमचो. क्वेशन सिंपल आशिल्लो. सिंपल क्वेशन इतकोच आशिल्लो जे आमचे राम मंदीर आसा मारुदेवा कडेन आनी ऑलरेडी थंय
फूल फ्लॅश तो इन्स्टॉल जालो म्हणून बाकीचो मागीर एकटो कोण येयलो आनी तो म्हणपालो अजून ते कांय जावना ते बेगीचे बेगीन करचे म्हणजे हेजे वयल्यान तेंची कळटा तेंची तत्परता कळटा तेंची नॉलेज कळटा ते कितें आनी कशें करता तेवूय कळटा. हे राम श्रीराम सगळ्यांचो आराध्य देवत मारुदेव हो सगळ्यांक सांबाळटा. हो मारुदेव आयज तेजे जिबेरूय बसलेलो आसा. जेन्ना तेजी वयर गाडी आशिल्ली हो तिडोवपाक लागून सकल्यान येयलो आनी डायरेक्टली आमच्या वाटेक गेलो आनी गळो दामून दवरतलो एक्शन करून दाखयता असो असो करून गळो तुगेलो हें करतलो म्हणून हे मारुदेवानूच ते तोंडात घातलेलें आसा. कित्याक आयज हेंची मस्ती आसा ती खूब जाल्ली आसा. ही मस्ती हिसपा भायर जाल्ली आसा. आयज तांकां मन मारलेलो आसा. तांकां दिसता क्वेश्चन विचारपाक आमकां कोण न्ही. ताका डायरेक्ट सांगलें तूं आमचो सर्वंट तुजी भुरगीं व्हडली जाल्यार तुजी हे जे व्हडली जाल्यार ती आयज आमच्या पयशांचेर उडो जे आमी टॅक्स पे करता तेजेर तुमी व्हडले जाता तेजेर तुमी जगता म्हणून आयज आमी तुजे एक पयशा देपिसावन ना म्हणून आमी तुजे एक पयशा देपिसावन ना. आनी आयज जे जे तुवें आयज तूं लोकांक लाचार करपाक सोदतालो तूं स्वताक लाचार जाला म्हणून जे लोकांक तुवें लाचार करूंक सोदी तूं स्वता लाचार जाला. पयलीं तो ममता दिदी वांगडा TMC वांगडा गेलो आनी मागीर लेमडो कसो ते BJP पार्टी कडेन गेलो हेच्या पयलीं काँग्रेसी कडेन गेल्लो. ही तेजी लायकी जावन पडलेली आसा आयज आनी तो आमकां धमकी दिता ओपन धमकी दिता. जेन्ना सगळे जाणां सरावंडेड आशिल्ले मामलेदार आशिल्लो फूल गव्हर्मेंट ऑफिसर आशिल्ले फूल जे सगळे विटनेस आसा लोक विटनेस आसा पयले लोक म्हणटा कितें बरें केलें म्हणून तुमी कोण तरी विचारता म्हणून आयज तेंच्यांनी 15-15 20-20 वर्सां आयज लोकांक दार उगडुपाक दवरलेलो आसा. आयज ते भुरग्यांक तो आमचे चाळून घालून मुद्दम सकयलेलो ताका दिसलें कितें आमी कमी जाणां आसा आनी आपले सगळे खूब जाणां हे भितले म्हणून अरे रेवल्युशनरी आमी रेवल्युशनरी क्रांतिकारी भगत सिंगाचें रक्त तुका भितर हें जाता कळटा तुका भिवपाक न्ही तूं कसो कडकडटालो पळय आमचे कडेन उलयतना तें पळयलां आयज प्रत्येक गोंयकार पळयतले आतां व्हिडिओ जेन्ना रिलीज जालो तेन्ना जातलो तेन्ना जावं व्हिडिओ आयज रिलीज जाला आसतलो एक वेळ भितर आशिल्लो कंप्लेन फायल करी प्रत्येक जाण पळयतलो आयज कसो तूं उसळयलो तो कसो तूं गळ्याक धरपाक उपल्ली धमकी दिता. खंय येयल्या बिहारांत UP कोण जावंक सोदता तूं तुका जशी चॅलेंज केल्या तुका काबार करतले सोंपयतले तुजें अस्तित्व काबार करून उडयतले. कित्याक तुवें हे भुरग्यां कडेन आयज जें जें केलां तें सोंसपा सारकें न्ही. आमच्या मडकय मतदारसंघात जें जें कितें केलां ओवरऑल मडकय प्रियो जावं बहुजन समाजाची जी तुवें हें करून दवरलें आयज कितकीशे बरे बरे कायदे हाडलेले ते तुवें आयज तो एक जर आमचो आमदार उठ्ठा जाल्यार तूं थंय म्हणटा हे कितें उलयता कोणाचे शापूरचे आयज कितकेशे लोक आशिल्ले शापूरचे तो कोण फुलतालो तोय कोण तरी मायग्रंट घाटी खंय ते घाटी तुवें पोसपाक आनी तेच तुका हें करपाक तो उठ विदाउट पयशे विदाउट सोरो विदाउट मसल पावर करनासतना आयज 4000 वोट शेअर मडकय मतदारसंघात भाऊ प्रेमानंद भाऊ हांगा आसा आनी हेजे फुडें आनी वॉस जातलें तुमकां तुका चॅलेंज करता हेजे फुडें तूं आयज वाटेक गेल्लो आसा रॉंग मनशाचे रॉंग टिमीचे वाटेक गेल्ले आसा रिव्होल्युशनरी गोवन्साचे वाटेक गेल्ले आसा प्युरिटीन आयज जे वावरता ते वाटेक गेल्ले आसा आनी आमी ते बेश्टे येवन आशिल्ले कितकेशे पेपर घेवन येयल्ले हे सगळे आमी क्वेश्चन करपाक तुमी सांगलेले ओपनली सांगलेले म्हणून येयल्ले थंय तुमी ओपनली सांगलेले म्हणून आमी थंय येयल्ले की तुमचो जो व्हिडिओ आसा जो हें आसा तो व्हायरल जाल्लो तुमचो WhatsApp व्हायरल जाल्ले पेपरार तुमी अनाउन्समेंट केल्ले जर तुमकां लोकांक फेस करपाक कळना जाल्यार असले हितून नाटकां करपाक येवनाका. हेजे पयलींचे दीस आमी क्वेश्चन करतले आमच्या हक्का लागून आमी असेंब्लीन झगडटले रस्त्यारूय झगडटले कित्याक आमच्या हक्काक तुमी मारून उडयल्ले आसा आमकां सोंपोवन उडयल्ले आसा आमकां काबार करून उडयल्ले आसा. आयज जर तुमी बहुजन समाज पार्टी जर म्हणटा ही बहुजन समाज पार्टी तुवें अशी काबार करून दवरलेली आसा अशी MGP आनी हे कशी काबार करलें की स्वताचे धांवणेक आनी लोकांक ते धांवणेक मारून दवरलेले आसा आमचे बारीक समाजी लोकांक आनी तुमकां सांगता हे तुमकां म्हारग वयतले म्हणल्यार वयतले हो आमी इशू वेगळे कडेन घेतले ही कंप्लेन तेजेर फायल केल्ली आसा मिस्टर ढवळीकराचेर ही कंप्लेन फायल केल्ली आसा मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज कितें जाल्लें आनी ओपन प्लॅटफॉर्म आशिल्लो जर ओपन प्लॅटफॉर्माचेर जर आमकां उलोवपाक शकना आमी जाल्यार तुमी थंय हिम्मत करूं नाका येवची एवरी टायम आमी आसतले थंय एवरी टायम तुमी जेन्ना आमकां पळयलें थंयच्यान तूं पिसू जाल्लो थंय सगळे तुजे ते पंच जाले ते पिसू जाल्ले फाटल्यान पळयत आशिल्ले मागीर तुमी वयल्यान ठरून येयले आनी कितें कितें बडबडपाक लागले आनी तें कितें जालें हें सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार आसा कोण कोणा भिता कोण कितको हें जाला तो कळटा तुवें नांवूय घेतलें आमचें वयल्यान स्टेजी वयल्यान रेवल्युशनरी गोवन्स म्हणून आमी फालतू क्वेश्चन थंय करपाक येवनाशिल्ले आमी आमच्या हक्काचे क्वेश्चन केल्ले करपाक गेल्ले 39A पयर आमी येदो व्हडलो मोर्चा व्हेल्लो तो एकूय मोर्चा आयज आयज कितकेशेच मिडियांनी तो कवर केल्लो थोड्यांनी करुना कित्याक कितें जालें तें खबर ना पूण तो मोर्चा आमी व्हेल्लो तेन्ना जवळ जवळ 100ची सिग्नेचर आमी थंय करून दिल्ल्यो जे सगळे लोक थंय एकठांय जमा जाल्ले तेंच्यांनी सिग्नेचर करून दिल्ले 39A कशें काबार करतले लोकांचे कशें जमनी काबार करतले कशी जमनी तुमी सोंपयतले हेजेर क्वेश्चन करपाक आशिल्ले आमी तुमकां कित्याक हे मडकय मतदारसंघाच्यान जो भाऊसाहेब बांदोडकर एक टायम तो आमचो आमदारूय जावन गेलो आनी तेणे कशें त्याची जमीन
आनी बहुजन समाजा लागून खूब कितें तो आमकां लागून करतालो आनी तेच लागून सांगता ते खातीर आमी ते क्वेश्चन करपाक जाल्ले आमकां हो क्वेश्चन आनी हे रेज करपाक खूब रायट आसा आनी हेजे फुडें क्वेश्चन करतले जर तुमकां भिता जाल्यार घरान बसून रावा तुजे हांगा राजपुत्र आनी हे तेका आमी पळोवन घेवचे ना हे भरपूर जाले आमी हेजे फुडें ते सगळे तुका ते आयज राजेशाही ना हांगा पयलीं सांगता राजेशाही ना हांगा एक लोकशाही आसा आनी लोकशाहीच्या मार्गान आमी वयता आनी लोकशाहीच्या मार्गान ही तुजेर कंप्लेन केल्ली आसा पळोवया फुडें कितें जाता तें 2-3 वर्सां उरल्या तुमची मागीर फुडें कितें जाता तें पळोवया ही कंप्लेन आमी केल्ली आसा रिक्सर कंप्लेन केल्ली आसा तुज्या नांवान केल्ली आसा कित्याक तूं ऑन रिकॉर्ड आसा ती सीडी आमी अटॅच केल्ली आसा फूल सीडी अटॅच केल्ली आसा प्रत्येक मिडिया कडेन प्रत्येक पोलिसाची CBCID आसा तेजे कडेन सीडी आसा कोण कोण कोणाचेर फुलतालो कोण कसो येयलो कसो तूं गळ्या कडेन येयलो मागीर कशें भितरले हे गेलो कसो तूं चाळवल्लो मागीर ते सगळे तेजेर रिकॉर्डेड आसा ही सीडी आमी तशा तशी अटॅच केल्ली आसा आमी मागता पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन की हेजेर फेर एक्शन जावची आनी तेकाय खंय तरी आपोवचो कित्याक कायद्या सकयल सगळ्यांचे तुमचे थोडे हात बांदलेले आसता पूण तुमी हें काम करता आनी हांव एप्रिशिएट करपाक शकता आयज पुलीस डिपार्टमेंट आनी जो आमचो ऑनरेबल मामलेदार आशिल्लो पुलीस डिपार्टमेंटान हें बरे तरेन सगळें हँडल केलें कशे तरेन तेंच्यांनी सारकें हें केलें म्हणल्यार तेंचे इतकी फ्रस्ट्रेशन लेवल आसून सुद्दां ती इतके थंडकायेन उलयताले आमचे कडेन रिक्वेस्ट करताले आमकां की तुवें आमी फुडें हें फुडें घेतलें आनी तुका हो फुडलो उजो कितें आसतलो तो कळटलो फुडें हें आमी दाखयतलें तुका देव बरें करूं सो विकसीत गोंय आणि विकसीत भारत म्हणून जी आज मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे येयल्लो आनी जो धवळीकार आशिल्लो आमी जंय गेल्ले तो एक पब्लीक फोरमान प्रत्येक जाणाक अधिकार आसा आपलो क्वेश्चन विचारपाक आमी धवळीकाराले घरा कडेन वचून आशिल्ले वी आर बिईंग इन द मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन पब्लीक फोरमाचेर आशिल्ले आनी पब्लीक फोरमाचे प्रमाणे आमी प्रॉपर चॅनलान गेल्ले आमकां क्वेश्चन विचारपाक जाय रिलेटेड टू मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी हे तर आमकां अधिकार डिप्रायव करता आनी फुडें गेले जाल्यार जो बहुजन समाजाचो जो रिप्रेझेंट करता MGP पार्टी अशें म्हटलें जाल्यार आज बहुजन समाजाच्या भुरग्याक जो विश्वेश नायक आसा त्याच्या गळ्याक धरपाक हो मिनिस्टर आसा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ताका कोणी अधिकार दिला गळ्याक धरपाक सॉरी ट्रान्सपोर्ट नो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो जो मिनिस्टर आसा ताका त्याच्या गळ्याक धरपाक अधिकार कोणी दिला हेजेच पयलीं जो आमच्या गांवांत मडकय मतदारसंघान जो एक इन्सिडंट सांगता मडकयकारांकूय सांगता जो राजेंद्र गावडे म्हणून एक झडपी आशिल्लो तेन्ना हेजेच भावान हो मिनिस्टर आसा तेजेच भावान तेजेर थापट मारलेले आनी तो इतले डिप्रेशनान गेलो आनी लास्ट तेणी आपलो जीव सुद्दां सोडलेलो होय इन्सिडंट आसा हो जग जाहीर आसा म्हणजे हेजेर खंय तरी धापण घातलेलें आसा तो खंय तरी उघड जावपाक जाय आनी हेंची जर दिसा ढवळ्या इतली कारस्थानी चलता म्हणजे कोणाचे गळे धरपाचे जावं कोणाक मारपाचे हें तर षडयंत्र चलता जाल्यार अंधेरे काळखान हे कितें करतले गजाली हेजेर तुमी गोंयच्या लोकांनी लक्ष दिवपाक जाय जर हे मिनिस्टर आज अशें करूं शकतात उघडपणे जाल्यार काळखान जावं प्लॅन करून कितें करूं शकतले हेजेर सगळ्यांनी विचार करूं जाय म्हटलें जाल्यार फुडें गेले जाल्यार आज मडकय मतदारसंघ जो 25 वर्सां हो रिप्रेझेंट करता जाल्यार हेणी आज मडकय ग्रावंडाचे उलयले हेल्थाचे उलयले जावं शेताचे उलयले लोकांनी ग्रिव्हन्सीस मांडले जाल्यार हो 25 वर्सां कितें करतालो हो मोठो प्रश्न पडलेलो आसा आनी जे लोक हाडटात जे लोकांक ते आमिशे दाखोवन हाडटात तांकां फसोवन हाडटात तांकां फसोवन हाडपाचे दीस खंय तरी सोंपलेले आसात हेंवूय तूं नोंद करून घे कित्याक सांग पळया आज बहुजन समाजाक जी लाचारीची भाशा दाखोवन कित पर्यंत दाखयतलो हेजेर तूं लक्ष दी आनी जेणे करून जी ग्रिव्हन्सीस आसा तूं 25 वर्सां मडकय मतदारसंघान निवडून येयनाशिल्लो काय कितें तुजे निदर्शनान गोश्टी हाडी सारक्यो नाशिल्ले काय कितें तूं मडकय मतदारसंघान भोंवनाशिल्ले काय कितें काय हे पंच सरपंच तुका केन्ना मेळनाशिल्ले काय कितें जाल्यार ह्यो अडचणी कित्याक आनी मडकय मतदारसंघान जे आज सगळे खिळखिळो रस्त्याचो खिळखिळो जाला ट्रान्सपोर्ट पब्लीक ट्रान्सपोर्ट कांय ना जावं लायटीचे सारके प्रोविजन ना उदकाचे सारके प्रोविजन ना हे बेजीक गोश्टी सुद्दां मडकय मतदारसंघान आज सारके व्यवस्थीत ना जाल्यार तूं 25 वर्सां रिप्रेझेंट करून तूं कितें फायदो तुजो हे तूं नोंद करून घे आनी जे RGP मनशाचेर जो एटॅक करून सोदपाचें तुजें हें विजन आसा तेन्ना हें तुजें विजन तूं खंय तरी थांबय आनी येदा कदाचित आमच्या भुरग्याक कितें जर जालें फाल्यां
हे बहुजन समाजाच्या भुरग्याक फाल्यां कितें जालें जाल्यार हो कितें आळ आसतो आमी तुजेर घालपाक फाटीं फुडें रावपाचें ना. देव बरें करूं. आयज आमी फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले. तुम्ही पळयलां जे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एक लोकांक प्रश्न विचारपाचो हक्क आसा तेजी कशी मर्डर करता ते. एज हांव भंडारी समाजाचो लिडर शैलेश नायक आयज आमची भावा जो विश्वेश नायक तो एक भंडारी समाजाचे लिडर वावरता आपली गांवां आपल्या गोंया खातीर रायट्सा खातीर झगडटा कितें तरी बरें जावचें लोकांचें म्हणून. ताका सपोर्टा खातीर मुद्दम हांव शिरोडेच्यान मुद्दम ताका सपोर्टा आयिल्लो. हो जो ढवळीकर आयज आमी पळयलां जे व्हिडिओ आवट जाल्लो आसा तेणें कसो एटॅक केल्लो आसा एक भंडारी लिडराचेर. सो प्रत्येक गोंयचे जे भंडारी समाजा लोकां कडेन मागता ओबीसी तुमी सगळ्यांनी हेजे आवाज काडपाक जायो. जो मनीस ढवळीकर जाका गोंयभर झोकर म्हणटा जाका गोंयभर नरकासूर म्हणटा हितूंतल्यान तितून उडी मारता TMC वयता किंवा मागीर काँग्रेसी BJP हेंच केल्लें आसा. आनी आयज तो ओपनली एक खंय तरी एक आपलो रायट्स लोकांक तुमी आपयता जेन्ना विचारता आनी तेंचे खंय तरी तेजो आवाज बंद करपाचो आनी प्रयत्न करता आनी तेजे एटॅक करता. लास्ट टायम आमी शिरोड्या बीन जेन्ना तुमी आपयले आमकां आमी तुमकां क्वेश्चन केल्ले आपयता जसो आयज सुदीन ढवळीकरान जो एटॅक केल्लो आसा प्रत्येकाक तांकां बारीक समाजा लोकांक सोंपोवपाचें हें तेंचें कारण. सो आमी ताका सपोर्टा आयिल्ले आनी प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता हे जे सुदीन हे जे फोटींग जे मिनिस्टर जे लोकांक फोटोवन जे आयज काबार करपाक उठला हांकां तेंची जागा दाखोवपाची टायम आयिल्लो आसा. सो प्रत्येकानी एक जावया आनी असले हेजेर आवाज उठोवया. आयज पंचायत चलो अभियान या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत जे आयज सुदीन ढवळीकरान जे कांड आनी कृत्य केला जो आमचो बहुजन समाजाचो जे विशय म्हणटा आमचो एक भाव विश्वेश नायक जेचेर आयज गळो दामपाचो हो उगड धमकी दिता हेजो पयलो आमी निशेध करता. आयज तर तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार आमचे पिरवणान म्हणटा तशें हे ढवळीकार बंधूनी ST समाजाक म्हणून तूं फोंडान घातलेलोच आसा. गोविंदूय तितूनय तितलोच शामील आसा. तशेंच आतां ते बहुजन समाजाकूय तेच तरेन जमनी पांयपणां दवरपाचें काम करीत आसा. आयज फक्त तो लोकांचे प्रश्न जे एक पब्लीक फोरम आशिल्लो पंचायत चलो अभियानाचो की लोकांचे प्रश्न घराणे आयकोपाचे पूण तें सुद्दां फेस करपाची कापसतात जे सरकारा कडेन आनी हे मिनिस्टरां कडेन जाल्ली ना. म्हणजे इतलो मोठो तांकां भंय पडलेलो आसा. आयज खंय तरी लोकांनी जाणा जावपाक जाय की हे जे आतां आमची पार्टी आशिल्ली ती आमचो भाऊ साहेब बांदोडकर आशिल्लो तेच्या कार्यकाळान बरी चलताली पूण हे जे घराणेशाही येयल्या हे दोगांची ढवळीकर बंधूची तेंच्यांनी अक्षरशः म्हणटा तशें हांगासर काबार करून उडयल्लें आसा. एकटो म्हणटा कश्टकरी समाज गोविंद गावडे अशें करून दुसरो म्हणटा बहुजन समाज ढवळीकर बंधू यांच्यांनी आपणाले राजकीय स्वार्था लागून अक्षरशः हे आमचे सारके बारीक लोकांक काबार केल्ले आसा. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन रिक्वेस्ट करता की आतां तरी आमी एकजुटीन उबे रावया आनी हिंकां हिंची लायकी दाखोवपाची खरेंच गरज आसा. हांव सगळ्या लोकां कडेन खरेंच काळजांतल्यान उलो मारता एकजुटीन उबे रावया आनी कोण गोंयकारां लागून आमी लडटा तेका तेको दिवया आनी हे नरकासूर जे आसा सगळे काबार करून उठयले आसा तिंका तेंची लायकी आनी तिचो जागो दाखोवन दिवया. बरें करून. नमस्कार. आयज जे BJP सरकारान पंचायत चलो अभियान जे केलां पळय न्ही हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता हे सरकारान एक फटिंगपणाचो भाग केल्लो आसा. आयज जेन्ना आमी गोंयकार ज्या आमच्या गांवच्या प्रश्न घेवन वयता आमी खंयच्याच पार्टी लेवलाचेर वचना आमी गांवचे ग्रामस्थ म्हणून तेंचे कडेन घेवन वयता. नाल्यार हे जे राजकीय जे आमचे मंत्री आसा हे आमचे कडेन हांचो पळोवपाचो दृश्टीकोन पार्टी दृश्टीच्यान आसता. आमी जो कितें मेमोरेंडम दिता आमच्या गांवच्या जे पार्टीचें नांव आसना पुणून हांकां जंय हांकां उदो दिसता हांकां आरजी दिसता म्हणून तो आरजी ह्या नांवान हो संबोधन करता. तेन्ना आमी मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन तुमी हे जो सरकार जो हो आसा पळय न्ही हो सरकार हो ढवळीकर जो आसा पळय न्ही हे BJP सरकार एका भाड्याक घेतलेलो आसा आनी भाड्याक घेवन हो पळय बहुजन समाजाक लाचार करपाक करून आपली जी पोळी भाजपाची चालू केल्लें आसा हे लोकांनी वळखचें.
आनी जागे जावचे आयजुनूय तुमी आमी कशे आमच्या लोकांक आयज जे जो अन्याय जाता जर गोंयभर जाल्यार बहुजन समाजाचेर ST समाजाचेर OBC समाजा अशे जे बहुजन आसतली हिंचेरूच अन्याय जाता तेन्ना आयजून तुमी जागे जावचे तुमकां जॉब दितले आनी घेतले आनी तुमकां तो फाटल्यान लुट्टलो तेन्ना तुमकां जॉब दिता तुमी घेयात पूण तुमी गोंयाक त्याच बरोबर गोंयाचेरूय तुमचें लक्ष आसूनी इतलें सांगून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा